पार्टीचे काम फुडें व्हरून येता ते लोकसभा वेंचणुके खातीर नेटान तयारीक लागात असो सल्लो काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी कार्यकर्त्यांक दिला। शुक्रारा राती दिवचल गट काँग्रेसीची एक महत्वाची बसका जाली। गोंय प्रदेश काँग्रेसीचे ज्येष्ठ उपाध्यक्ष MK शेख आणि प्रदेश सरचिटणीस विजय भिके हांच्या मार्गदर्शनाखाला ही बसका जाली। बिचोली ब्लॉक काँग्रेस कमिटीची बसका जावन आसा। अश्यो बसका आमी गोंयभर सुरू केल्ल्यो आसात आनीक आमी दक्षिणेच्यान सुरू करून आतां उत्तरेक आमी आयल्यात आनी हांगा वेगवेगळ्या मतदारसंघांनी वचून आमचे जे ब्लॉक कमिटीज आसात तांचे विचार आमी आयकून घेतात आनी तांकां पार्टीचें काम कशें फुडें व्हरप हाजे विशीं आमी तांकां मार्गदर्शन करतात। की प्रत्येक आमचो जो शेड्यूल जो आमी प्रोग्राम आमच्या पार्टी प्रेसिडेंट आनी आमचे इन्चार्ज आसले टागोर आनी आमचे सिनियर वायस प्रेसिडेंट शेख साहब तेंच्यांनी एक प्लॅन केला आनी प्लॅना प्रमाणे आमी वयता प्रत्येक हेका आनी ज्या ब्लॉकांनी खंय तरी आमकां कमीपणा हे जाता ते आमी तांकां सांगतात आनी थंयसर काम करपाक जाता। कारण आतां 3 ते 4 म्हयने इलेक्शन येवपाचें आसा आनी इलेक्शन म्हटल्या बरोबर आमची जोरान तयारी कार्यकर्ते जाल्या परत खुबशे लोक आमकां सांगतात की काँग्रेस पार्टी आमी काँग्रेस पार्टी कडेन आसा म्हणून त्या खातीर लोकांनी जे आमचे कार्यकर्ते आहा मेंबर्स आहा आनी जे ब्लॉक आमचे ऑलरेडी एक्जिस्टींग आसा ते बूथ मेरेन पावतले आनी बुथा मेरेन काम चालू आसा सद्या। आमचे कार्यकर्ते आमच्या कडेन आहा, कार्यकर्ते खंय वचोंक ना आनी त्या शिवाय एडिशनल जे सरकारान ह्या जे सगळे गोंयभर जे म्हारगाई देशभर जे हे तांडव चयला पळय आनी खुबशे इश्यूज आसा ते लोक येवन आमकां सांगतात की ह्या फावटी काँग्रेस दोनूय सीट जे काँग्रेसचे येवपाक जाय म्हणून आनी नॉर्थचो सीट आमी भरघोस मतांनी घेतले।